प्रॉब्लम कित्याक लागून जाता? मेन प्रॉब्लम म्हणजे जो ओल्ड गोवा इतले वर्सां जाली आमकां मास्टर प्लॅन ना हेरिटेज सेंट्रीक, तेका लागून हे दुसरे दुसरे डिपार्टमेंट्सून आपले आपले प्रोजेक्ट घालता आनी विच इज थ्रेटनिंग द हेरिटेज ऑफ द ओल्ड गोवा. सो ओल्ड गोवा आमकां पयलो मास्टर प्लॅन जाय आनी त्या मास्टर प्लॅना प्रमाणे उरलेले डेव्हलपमेंट जे ओल्ड गोवा करूंक सोदता गव्हर्मेंटान तिणी करूंक जाय. तेच्या पयले आनी कसले अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट्स नाका. सेकंड आहा पळय सागरमाला जेटी, ऑलरेडी जेटी आसतना आनी एक जेटी हाडपाक कित्याक? आमी आयकलां आतां कजिनो येवपाचें आहा म्हणून. सो वील ऑपोजीट, वी डोंट वॉन्ट ओल्ड गोवा टू बी अ कजिनो सिटी. कित्याक पणजे पयलीं आमी आतां कितें त्रास जाता ते. सेकंड आतां हेलिकॉप्टर रायड, इतले 400-500 वर्सांचे हेरिटेज स्ट्रक्चर्स आहा. फाल्यां हेलिकॉप्टर रायड येयले, फाल्यां हेलिकॉप्टर मिस एक्सिडंट जालो, कितें जालें, हू विल रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट? आमची हेरिटेज काबार जातली. सेकंड मागीर गार्बेज प्लांट आहा, तो अजूनही गव्हर्मेंट आमी इतलें ऑपोजिशन करून अजूनही गव्हर्मेंट तो फुडें व्हरोंक सोदता. आमी सांगले तो जो गार्बेज प्लांट आहा ती एक्चुअली जाणा ते इट इज अ सोर्स फॉर द वॉटर. कारोमुलीम लेकाक आनी दुसरे सराउंडिंग वॉटर बॉडीज आहा, इट इज अ सोर्स फॉर द वॉटर. थिंगा तुमी प्लांट हाडटा. हांव म्हणटा ओल्ड गोवा हाडूंक जाय बरे प्रोजेक्ट हाडा जे ओल्ड गोवाचे डेव्हलपमेंट जातले वा आमचे इकॉनॉमी डेव्हलप जातली. आतां कोस्टल इकॉनॉमी काबार जाल्ली आहा, मायनिंग काबार जाल्ली. आतां उरल्या ती आमची हेरिटेज इकॉनॉमी, जो हेरिटेज टुरिझम. फाल्यां अशें अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट हाडी जाल्यार ती काबार जातली. कित्याक ओल्ड गोवा जावन आसा वर्ल्ड हेरिटेज सायट. फाल्यां अशे प्रोजेक्ट येयले आनी फाल्यां ते आमचे हेरिटेज टॅग काडलो, वर्ल्ड हेरिटेज टॅग काडलो, कोण इंटरनॅशनल टुरिस्ट गोंयान येवची ना आनी गोंय इनडायरेक्टली गोंयाकूच लॉस जातलो. बाबा हे सगळें जालां आनी आतां सिंबॉलीक प्रोटेस्ट आज तुमकां सगळ्यांक गांधी जयंती दिसा सगळ्यांक शुभकामना दिता हांव सगळ्या गोंयकारांक. आनी एक सांगूंक सोदता की आज प्रत्येक जाग्याचेर आमी गांधी जयंती मनयता आनी थंय हार घालता, गांधीचे विचार मांडटा. पूण ते विचार फक्त आयच्या दिसाक, ताज्या नंतर बाकीचे 365 डेज जर पळयले तुमी जाल्यार फक्त आपल्याक जाय तेच करता. सो म्हाका एक सगळ्या लोकांक विनंती आहा सगळ्यांक की आमी जे विचार आयज मांडटा, गांधीचे विचार आशिल्ले गांवकारपण, गांवांनी गांव वयर सरपा खातीर, पूण आयज गांव खंय उरलेले आसात. सो हे मेन इम्पॉर्टंट फोकस करपाक जाय. आनी दुसरी गोष्ट म्हणटा ती आयज आमी सिंबॉलीक प्रोटेस्ट जो हांगासर आयिल्ले आसा ओल्ड गोवा, एकूच सांगपा खातीर की आयज तरी सरकारान हेजेर अंडरस्टँड करपाक जाय, आयज तरी सरकारान विचार घेवपाक जाय आनी आयज तरी सरकारान म्हणपाक लोकांक कन्फर्मेशन दिवपाक जाय की असले प्रोजेक्ट ते हांगासर येवंक दिवपाचे ना म्हणून. पण आज सरकार फक्त भाशणां करता, सगळे वचत भाशणां करता, पूण विचार ताजे गांधीचे विचार आयज कोणूच इम्प्लिमेंट करिना. सो आमचे एक सरकारा कडेन विनंती आसा की हो जो प्रोटेस्ट आयचो आसा, आमी डिफरंट प्लेसीचे सांत आंद्रे, सांताक्रूज, तालिगांव, बाकीचे वेगळे जाग्या वयल्यान आमी हांगासर आयिल्ले आसा टू शो दी सपोर्ट टू दीज विलेजर्स. सो इतल्यान हांव देव बरें करूं. तुमी आयज म्हणलें पळय तुम्ही डिफरंट एरियांच्यान येयल्या, पूण आयज जर पळयत जाल्यार ओल्ड गोवाचे चड लोक दिसना हांगा. तुम्ही म्हणटा हे सगळे ओल्ड गोवान जाता, ओल्ड गोवा खातीर जाता, पूण जेन्ना तुम्ही प्रोटेस्टाक नाल्यार कित्याक भायर सरता ओल्ड गोवाचे चड लोक दिसना. पळय लोड आतां आमी टायम केले 11 ऑनवर्ड्स दिल्ली. आतां तुमी थोडे मिडिया भाग दुसरे प्रोग्राम्स आहा म्हणून तुमी पयलीं बायट दिला. आमी लोक येतले अजून टायम जावन 11:30 जाता. पूण तूं कशें पळयता तूं स्वता ओल्ड गोवाचो लोकांचो रिस्पॉन्स कसो जाता? रिस्पॉन्स आयज प्रोग्राम गांधी जयंती निमत आयज प्रोग्राम जायते क्लिननेस ड्रायव्ह जाले. ओल्ड गोवात ऑलमोस्ट 2-3 क्लिननेस ड्रायव्ह जाले. एका हितून हांव पार्टिसिपेट जाल्लो, 10 पावला ओल्ड गोवा स्प्रिंगाचेर. सो लोक येतले, लोकांक टायम आहा. आमी 11 ऑनवर्ड्स सांगला, आतां 11:30 जाता थिंगाच आहा. लोक ऑलरेडी हेज्या पयले कितले प्रोटेस्ट जाला, लोक सदांच येयला. आमकां लोकांचो सपोर्ट आहा, पूण पंचायतीचो सपोर्ट आसना केन्ना. ह्या गोष्टीक पंचायतीचा आमदाराचो सपोर्ट केन्ना असले बरे गोष्टी आसना. लोकांचो सपोर्ट आसता. फूल डे न्हू, 1-2 वरां 1 वर घालतले आमी आनी मागीर आमी डिस्पोज जातले. मॅडम तुमी कशें पळयता सिंबॉलीक प्रोटेस्ट? पयले सुवातेर हांव समस्त गोंयकारांक गांधी जयंती तशेंच लाल बहादूर शास्त्री जयंतीची हांव परबीं दिता. लाल बहादूर शास्त्रीचे ब्रीदवाक्य जय जवान जय किसान हेची आज देशाक गरज आसा आनी आमच्या गोंयांक आनी सगळ्यांक गरज आसा. कित्याक जवान नासले आनी जर किसान नासले जाल्यार आमचा दिसपट्टो ग्रास आमी त्रासाक पडटलीं अशें म्हाका दिसता. ह्या भुमीचेर सदांच येता आसतना ही ब्रह्म हेची भूमी, गोमंतेश्वराची भूमी आनी तशीच गोंय साहेबाची भूमी. ह्या भूमीर येवन आयज व्हडले अधिकारी आनी व्हडले हांगासर गव्हर्मेंटाचे रेप्रेझेंटेटिव्स हांगासर येवन हांगा ह्या गांधी बाबाक तेंच्यांनी आयज हार घातल्या. गांधी बाबाक हार घालता आसतना तेंचे जे हात जे गोडशाच्या रक्तान बुडल्या
त्या हातांक आणि त्या काळजांक हांव आयज उलो घालता. हे पळय जे तुमी आज गांधी बाबा कडेन येवन हांगासर ताका प्रणाम केला, ह्या प्रणामाची गरज समस्त गोंयच्या जनतेक तशेंच समस्त भारतीयांच्या जनतेक आज हांगासर गरज आसा ह्या त्यांच्या विचारांची. पण हे विचार पेरतात काय तुमी? आयज एकूच दीस हांगा येवन ताका हार घालतात आज 2 ऑक्टोबर म्हणून, कित्याक तुमच्या प्रत्येक हेतूर त्याचे तोंड सगळे काढला आणि त्याचा चष्मा फक्त तुम्ही दवरलेलो आसा. ह्या चष्म्यान तुम्ही कितें पळयतात? ह्या चष्म्यान आज भारत देशाच्या जनतेन कितें पळयला? जो गांधी ज्या गांधीन दांडी यात्रा केली, ज्या गांधीन ह्या भारत देशाक स्वतंत्र करपाक ब्रिटिशांकडे लढून अशें आमचे कित्याक तरी पदयात्रा, कितकें तरी एज्युटेशन सगळे केले. मान्य आसा म्हाका भगत सिंगाचे सगळे मान्य आसा, काळजान आसा तो भगत सिंग. पण आज प्रत्येक एक भुरग्याक तुम्ही भगत सिंग केल्लो आसा हांगासर. आणि आज ह्या ब्रिटिशांच्या ह्या पॉलिसीज ज्या आसा ह्या पॉलिसीज तुम्ही सगळे राबयतात हे दूख दिसता म्हाका. आणि गोंयांत तर म्हाज्या इतले जर 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 तुम्ही पिंजून काढला. प्रत्येक दिसा गोंयच्या भुमीचेर तुम्ही रेप करता, म्हाज्या गोंयच्या भुमीचेर गोंयच्या बायलांचेर रेप करता. हे म्हाका खंय तरी दुखला आयज. म्हणून गांधी बाबाकडे जेन्ना हांव म्हणटा आणि त्याची प्रार्थना जेन्ना वाचता तेन्ना म्हणटा रघुपती राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम इस बीजेपी वालों को थोडा तो सद्बुद्धी दे भगवान. म्हणून माझे 2 उतरां हांव सोंपयतां. थँक्यू. हो इश्यू एटल्या ओल्ड गोंयच्याच येतो न्हू, हो इश्यू आख्या गोंयकारांचो. हिंगा ओल्ड गोंयचेच येवपाचें म्हणून सगळे गोंयकारूय एकठांय जावन हो इश्यूचेर आमी हें करता. इट वॉज नॉट अ इश्यू ऑफ ओल्ड गोवा, हो कायंड इश्यू ऑफ ऑल. पूण ज्या जाग्यार प्रोटेस्ट जाता त्या जाग्याच्या लोकांनी जागे जावप ना. तुम्ही जेन्ना म्हणटा आमी ओल्ड गोवाचेच, आमी इंचे भुमी. 11 ऑनवर्ड्स टायमिंग दिल्लो ना. पूण जे जितकी गर्दी जावपाक जाय तितकी गर्दी केन्नाच दिसना. एक गोष्ट सांगता, गांधीजीन यात्रा काढलेली, एकटोच मुखार सरलेलो, ताच्या नंतर फाटल्यान लोक येवपाक लागले. सो सिमिलरली आज तुम्ही एक हो सिंबॉलिक जो प्रोटेस्ट आसा पळय मुखार सरिल्ले आसा, लोक फाटी येतले. दुसरो आमचो MLA इतलो तर भिंतीन आहा, हो आतां पांडुरंग मडकयकर, तो आतां पॉलिटिक्सान परतून येवपाक कोत्ता. पूण कितें आहा तेजे आतां आहा तो पॅन्डेमिकाक आमी सगळे भायर सरलेले. पळय रामा काणकोणकार आहा, तो सांगता आमी पॅन्डेमिकाक येयल्ले म्हणून. हिंगा ते आहा तो पंच आहा तेंचो, जो आतां पळय तो कितें आहा फूय आहा तो जो गोंय जे पळय हितून आहा गव्हर्मेंटान आहा तेंचोच हे ना, तांको ना जाल्यार आमी सगळे गोंयकार एकठांय जावचे पडले. हिंगा येता पळय थिंगा पूण तुमकां दिसना जे भशेन तुमी हे उणे प्रमाणान येता न्हू लोक, तितलो इम्पॅक्ट जावचो ना गव्हर्मेंटाची. म्हणजे म्हणटले तो गोडके येता आनी प्रोटेस्ट करता वयता म्हणटले. एका सायडीन तुजे सारखे गोंयकाराक आतां कितें नासलें कोणान हांवें पॅन्डेमिकाचो पॅन्डेमिकाच्या हितून भिरांतूय दिल्ल्या कोणान आहा, ताका लागून लोक येवपाक कोत्ता. कित्याक पुलीस वयताले लाठी चार्ज करतात म्हणून हितूनय भिरांत दिसता. प्रायव्हेट फंक्शनां बीन जाता ताका लोक गव्हर्मेंटा कडेन विचारपाचें, प्रायव्हेट फंक्शनाक दितात न्हू. तुम्ही आयज तुमकां दिसना लोकांक तुम्ही उलो घालचो जेन्ना तुम्ही आयज येता तुमकां दिसना उलो घातलो. आयज सकाळीं पळय हेणे आतां सीएमान हिंगा स्पीच केली, इतलो लोक बोललो, बॅरिकेड्स काडले. आतां बॅरिकेड्स काडले. लोकांचे विचार कितें आज येयले जाल्यार आमकां पुलीस धरून हे करतले म्हणून बॅरिकेड घाल्ले रस्त्यार, सगळे बॅरिकेड्स काडलेले. लोक थोडे पत्तो गेलो. हेजेवर मोठो हे जावपाचो प्रोटेस्ट जावपाचो उगी रावपाचें ना. तेज्यानी तो आतां दिस सिंबॉलीक आयज गांधी जयंतीच्या नांवान आमी हो सिंबॉलीक प्रोटेस्ट केला, सेईंग दॅट आमी अजून जागे आहा. कित्याक नॉन व्हायलन्स तेजे आहा आनी सेकंडली कितें आहा इतले दीस आमी तो म्हणटा गव्हर्मेंटाचे कांय रिस्पॉन्स नासले. पूण काल आमकां रोखडेच गव्हर्मेंटान कांय रिस्पॉन्स दिला. आमची एक प्रोजेक्ट डिमांड आसलो जो तो इलिगल स्ट्रक्चर आहा कोर झोनान, तो तिणें तो विड्रॉ करता म्हणून सांगला. त्या बाबतींत आमी सांगला आनीक जायते आमचे डिमांड्स आहा. कोणे तुमकां दिला एश्वर्सन आमकां TCP मिनिस्टरान दिला, तो आर्कायव्ज मिनिस्टर जावन आहा. कित्याक ते परमिशनान दिल्ली TCP मिनिस्टरान दिल्ली, तो तेणें सांगला आमी वेगवेगळे ते आपूण रिवोक करता म्हणून, लायसन्स रिवोक करता. लायसन्स रिवोक करता म्हणून. तुमचो डिमांड आसलो रिवोक करून तेजे उपरांत डिमॉलिश ते जाले ना. वान्स इट इज रिवोक ऑटोमॅटिकली डिमॉलिश, आनी डिमॉलिश जावंकूच जाय तें. पूण अशें जालां कितें थिंगा ऑलरेडी काम चालू आहा. काम जावं पूण इट इज पोअर एरिया न्हू. काम आतां तेणें परमिशन ओल्ड फ्रॉडली परमिशनां घेवन ते त्या परमिशन बेजीस काम करता. वान्स लायसन्स रिवोक इट विल गेट डिमॉलिश. तुमकां हे गव्हर्मेंटाचेर हें आसा. आतां एक तेणी एश्योरन्स दिला, एक सांगला 8-10 दीस रावन पळोवया न्हू ते जे उतरां सांगला तेणी एश्योरन्स दिला तेजे ते फुलफील करता काय फुलफील करची ना. No, but one thing. Last time we had a protest here on 3rd December to protest against the PDA which was supposed to come in Old Goa. We were given an assurance by the minister that the PDA would be scrapped. Now, in March of this year,
there was a notification come out in the Gazette of Goa which said April, which said that, and I have the Gazette notification which says that to prepare a land use register and approve it. What is a land use register? What is the process to bring an ODP into any area? If a new area is taken, first of all, as per Town and Country Planning Act, the entire settlement, meaning the jurisdiction of the full village panchayat, has to be declared as a planning area. That they have not done. They have taken 200 meters on either side of the highway. That itself is illegal. You have to either take the whole village or remove the whole village. Because what happens is that Constitution was amended in 1992, what is called the 73rd and 74th Constitutional Amendments. They bring land use planning into the hands of the villagers through their Gram Sabha. What's happening in Goa, and mainly in Goa, most other states are not having this issue, is that 2-3 people, normally relatives of the pancha or people who don't even live in the village, give letters to the panchayat saying we are requesting for a PDA. Then those specific plots get declared as planning area. Then an ODP starts to get prepared. Then villagers protest. They remove certain parts of the village, but they keep some part. This is against the basic things that we learn in the theory of planning, and it is not done anywhere else in the country. This only happens in Goa. So while ministers have given assurances that they will revoke the permissions of the bungalow at 4/1, until the time we see a Gazette notification, I am not convinced, and that is why at least I think a lot of us have come here today, and we will keep coming, because we need to see this in action. We need to see notifications, we need to see this PDA being revoked completely, or we need to see the entire village demand a PDA in the whole panchayat. But you cannot do this stupidity, absolute stupidity of taking 200 meters. Who decides 200 meters? Do they have any knowledge as to what impact 200 meters from the side of the road will do? Can you plan for 1 or 2 plots next to each other and say, okay, here we'll build 20-floor buildings, and over here this is a village. Where will the services go? Where will the parking be? Anybody thinks of these things? No, they don't think. They just, these 2 people who want to build 24 buildings have given me X amount of money. So you need to have holistic plan, and that's why they are shouting for master plan, master plan. That is what a master plan does. But Mr. Tahir, instead of coming and protesting time and time again, don't you think it's the high time for you to go to the courts now, take legal action? This is a very good point, and we should start actually considering. In fact, we think that action is being taken against that bungalow only because the Supreme Court has sent notices to the state government demanding an affidavit by 8th October. So in response to that is at least my opinion why now the Deputy CM has called them for a meeting, given them assurances, because in the affidavit they will have to give something to the Supreme Court, correct? And if they cannot lie on an affidavit, so they will have to say, okay, we revoked the permission, please dispose the case. Glenn, तुवें म्हणलें लोकल MLA तुमकां सपोर्ट करिना, पूण जेन्ना तुमच्याकडे युनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट टुरिझम आसा हांगासर श्रीपाद नायक, तांकां तुमी अप्रोच केला जेन्ना फर्स्ट PDA येयलोली तेन्ना ही हॅड अपोजीट, तेन्ना अपोज केली PDA नाका म्हणून. आता तिने कितें केला, फ्रॉडली तिने ते सर्टन पार्ट हे केला, डिलीट केला, आनी वयल्यान कदंबा दवरला आनी लोकांक सांगला इट इज नॉट इफेक्टिंग. एक्चुअली दॅट इज ऑल्सो इफेक्टिंग. तिका हेरिटेज नाम सांगला, पूण हांव सांगूंक सोदता तिका एक हेरिटेज वॉल हा, फोर्ट्रस वॉल, ती 5 विलेजींनी क्रॉस जाता, क्रॉस द 5 विलेजी, 20 किलोमीटर फोर्ट्रस वॉल हा, ती आहा, ती तिने काय मेन्शन केल्ली ना. सेकंड आमी स्प्रिंग आहा थिंगा, बांयगीण एक स्प्रिंग आहा, ती स्प्रिंग पासून ती PDA जाल्यार ती डिस्ट्रॉय जातली. सो ते दितले, आनी तेच्या उपरांत आनीकूय हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स आसतले विच वी हॅव टू फायंड आउट. ते तिने काय करनासतना ते PDA हाडूंक सोदता. सकाळी कितें जालें, श्रीपाद नायकान सांगला, एमपीन सांगला की ह्या बाबतींत स्ट्रक्चरच्या बाबतींत ताका तुम्ही काय सांगू नाका. सी आतां ताका सांगना, तो गांव ओडवात रावता, सांगना आतां ऑलरेडी तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता ताका सांगपाक. आहलो आमी एक्चुअली कॉल तेन्ना सगल्यांक दिल्ले, जेन्ना हो स्ट्रायक हे जालो इश्यू तेन्ना सगल्यांक कॉल दिल्ले. आतां ताका जाय फक्त स्पेशल हॉर्न दिवपाक तो कोत्ता, वेल एंड गुड. बी आनी दुसरे इश्यूज आहा ते तिने फॉलो पळय. गार्बेज प्लांटा इश्यू आमी ताका मेवलेले, तेन्ना एश्युरन्स दिल्ले, PDAक दिल्ले. सो आतां पत्ती PDA रायला, तेणे आतां तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेणे करून घेवचें म्हणून ताका जाय आनी पत्तो आमी मेमोरंडम दिवपाक आहा. आमकां वी डोंट हॅव एनी इश्यू, पूण ताका इतलो इंट्रस्टेड टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, डेफिनेटली वील अप्रोच हिम. तुम्ही NGPDAचेर मोर्चा बीन व्हरतले? वील दॅट इज वेल नेक्स्ट स्टेप, की आतां तो आमच्या आयकोना, तेन्ना वील हॅव टू टेक इट, बिकॉज की आमकां पयलीं एश्युरन्स दिल्ले, तिणे थोडे सर्टन पार्ट्स काडले. आतां जे कोल्लीम पासून PDA हे जाताली, ती एक्सटेंड जाताली, ती आतां तेणी कदंबा फनावडेन कट केला. पूण आतां उरलेली अजूनही आहा, फ्रॉम चिमेल टू बांयगिणी इट इज कंटिन्यूइंग. थँक्यू व्हेरी मच. ही स्लोगन शिकवलं.
Just